राज्यातल्या सायबर गुन्ह्यांचेर व्हड कारवाय करून गोय सायबर गुन्यांव पुलिसांनी 4.23 कोटी रुपयांची ऑनलायन ट्रेडिंग फटवणूक केस उक्ताडार हाडल्या। या प्रकरणात दुबावित आरोपींनी सिटाडेल सिक्युरिटी नावाच्या बनावट ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मावरवीं गुंतवणुकीचेर व्हड प्रमाणात परतावो मेळटलो अशें उतर दिवन कागाळदाराक 4 कोटी रुपया वयर फटवणूक केल्ल्याचें कळटा। या कागाळी उपरांत पुराय तांत्रीक आनी आर्थीक चौकशी उपरांत पुलिसांनी केरळांतल्या कोझिकोडांतल्या दुबावित आरोपीक अटक केल्या। 18 मे 2026 दिसा गोय सायबर गुन्यांव पुलीस स्टेशनात केस नोंद जाल्ली। कागाळदाराक शेअर बाजारात चढ परतावो आनी IPO वेपार करून सिटाडेल सिक्युरिटी नावाच्या बनावट ॲपावरवीं लोभयल्लो। ह्या फटवणुकेत कागाळदाराकडल्यान वट्ट 4,93,94,163 रुपया वेगवेगळ्या खात्यांत हस्तांतरीत जाले। तपासात पुलिसांनी तंत्रीक आनी आर्थीक विश्लेशणावरवीं आरोपीचो सोद लायलो आनी केरळांतल्या कोझिकोडांत कारवाय केली आणि आरोपी रेजाज अली PP कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशातल्या हेर सायबर गुन्यांवांकूय या खात्याचो संबंध आसा हेय उजवाडाक आयला। सध्या आरोपीक न्यायालयात हाडून पुलिसांच्या ताब्यात दवरला, तशेंच पुलिसांची फुडली चौकशी सुरू आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।